हे सगळे खोटे आणि विचार सुद्धा ना आणि जावपाक शक्यताच ना. डाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जाता ते कित्याक आता हे अंडरग्राउंड केबलिंग जे कोण पैसे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान दिल्ले आसा. धनंजय राव आसा ते आनीकूय प्रयत्न करतात, तेजे सगळे ऑफिसर प्रयत्न करतात आणि ट्रॅफिक हिंगा वाडपाचे. आता थोडे फ्लायट मोपाक गेला पूण त्यो नवीन फ्लायट 23 न्यू डेस्टिनेशन हिंगाच्यो थिंगा व्हरना. हे जे थोडे अशे उलयता आनी पब्लिसिटी करता फॅक्ट दुसरोच आसा. आनी गोंयचे खातीर फॉर द टुरिजम फुटफॉल वॉट वी हॅव वी नीड बोथ द एअरपोर्ट्स. पूण हे सुद्दां वी वील सेटल इट एट रेस्ट फॉर वन्स फॉर ऑल. आफ्टर असेंब्ली इज ओवर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, myself, the tourism minister will go to Delhi, meet the civil aviation minister as well as defense minister. If required, we said we'll meet even the honorable prime minister and to lay this issue at rest once forever. Because प्रत्येक party controversy raise करता, so it affects the people's mind also. Even today, as per convenience, people prefer, all south people prefer Dabolim because it is nearer for them. No? Now, in due course, more flights will come. In fact, you will not find enough slots for फ्लायट्स टू लँड. ही परिस्थिती येवपाची आसा. सो कोणा ती भिवपाची गरज ना हांव सांगता. कित्याक एअरपोर्ट बंद पडटलो. आतां कितें मातशें अप एंड डावन ट्रॅफिकान जाता. आतां आमचे टॅक्सीवाले भिता की तांकां ट्रीप मेळना म्हूण. अरे अप्स एंड डावन्स आर देर. बट वन थिंग एज आय सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस yesterday, I am repeating again, we have to move to using more and more technology. Technology using simply means you have to use app based taxi. तेणी ॲपार वचपाक जाय जाल्यार तुमचें ओन ॲप करा सो दॅट वी नो वे यू आर गोईंग, वीच पॉयंट यू आर गोईंग, कितले म्हणजे प्रमाणान आमकां आनीकूय गाडी जाय पडटल्यो, तुमचे खूंय यूज जातल्यो, खूंय चड ट्रॅफिक म्हणजे हें आसा लोड आहा थिंगा टॅक्सी वचून ऑटोमॅटीक वयतली. कमी आहा थिंगा आतां कितें तें म्हणटा हिंगाच आमी पार्क करता, आमकां स्टँड दिल्ले आहा, कावंटर दिला, हिंगाच सगळ्यांनी येवपाचें अशें जायना. वी हॅव मूव्ड ऑन. टुडे द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. Where is the question of half a size of a district Goa, we islanding things? हे जावपाक शक्य ना. We have to move forward.